तरणाट्यांचं जागर खुल्ला मळबायच भांगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज अंगणातल्या तुळशीचेर हळद पिंजर मायज भांगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज तरणाट्यांचं जागर खुल्ला मळबायच भांगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज अंगणातल्या तुळशीचेर हळद पिंजर मायज भांगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज। तुका टॉपिक पडला आपल्या माय भुयेविषयी गोंयकार संवेदनशील आसात काय ना। तुमकां तांकां फॉर करपाचें आसा, तुमी सपोर्टाक आसा, तुमकां आसात म्हणपाक आसा, तुमी ना म्हणपाचें आसा। आपल्या माय भुये गोंयकार संवेदनशील आसात काय ना, तुमी आसात म्हणपाचें आसा आनी तेजे 2 मिनटां उलोवपाचें आसा। तुमी ना म्हणून उलोवपाचें आसा 2 मिनटां। तेजे नंतरची 2 मिनटां आसताले आमी सुरवात कर म्हणटले तेन्ना तुमकां आमी स्टार्ट म्हणटले तेन्ना तुमी डिबेट सुरू करपाचें आसा। पयलीं तुमी फॉर करपाचें, तुमी अगेन्स्ट उलोवपाचें आनी मागीर डिबेट जातली। तेजे नंतर जजीस प्रश्न विचारतले। तुमकां हांगा आमी बजर असो टायम येत ना, आमी जेन्ना स्टॉप म्हणटले तेन्ना तुमी स्टॉप करपाक जाय। थंय टायम आमचे ऑर्डिनेटर घेवन बसलेले आसात। चड वेळ काडनासतना हांव स्टार्ट करता। फॉरान सुरू करपाचें आसा। गोंयकार माय भुये विशयी संवेदनशील आसात म्हणूनच आज गोंयान उरलां आनी तेंच रगत आज गोंयकारां मदीं घोळटा। आज त्या वेळार जेन्ना ओपिनियन पोल जाल्लो तेन्ना 54% मतदान जाल्लें, पूण आज जर परत ओपिनियन पोल जायत जाल्यार 99.99% मतदान गोंयान उरपा खातीर जातलें। आनी हेंच दाखोवन दिता की गोंयचे लोक गोंया विशीं संवेदनशील आसात म्हणून। आज पुर्तुगीजांनी जेन्ना गोंयान 250 वर्सां साहित्याचेर बंधन घालें, खुबशीं आमचे कोंकणीची पुस्तकां लासून उडयलीं, तरी आज साहित्य मळार इतलें काम चालू आसा, गोंयकार आज इतलें काम करता। हाजो अर्थ गोंयकार संवेदनशील आसात। आज जर शिगम्याच्या मळार पळयात, लोक साहित्य मळार पळयात, सगळ्या हाजेर लोक गोंयकार काम करत आसा आनी ताजो अर्थच गोंयकार संवेदनशील आसात। आज हे दायज जर तुमी पळयत, आज जर हांगा भरिल्लो लोक पळयत, हे दायज एक कडेन आयिल्ले आसात। म्हादये खातीर अख्खो गोंयकार उठलो, CRZ खातीर आज कितलेशे SEZ स्क्रॅप करून उडयले, हे सगळे गोंयकारांनी करून दाखयलें। गोंयकार आज उठला, गोंयकार आज प्रत्येकाक आवाज दिता, प्रत्येक आमदाराक चॅलेंज करता की कितें रॉंग करता ते आमी आवाज उठयतले म्हणून। हाजो अर्थच गोंयकार संवेदनशील आसा। म्हादय खातीर म्हटल्यार सगळे गोंयकार एक जाले। पॉलिटिशियन्स आतां जे आसा रुलींग आसात ताचे अगेन्स्ट जे आशिल्ले ते दोगूय जाण तांच्यांनी हें करूं ना, पॉलिटिक्स करूं ना, पूण ते सगळ्यांनी म्हादयक सपोर्ट केलो। कोला खातीर सगळे लोक एक जाले, गोंयकार सगळे एक जाले। वास्को व्हडलो बंद केलो तांच्यांनी कोला खातीर, CRZ खातीर बोवाळ केलो, मायनिंगा खातीर सगळे लोक देवले। CMान खुद्द मायनिंग बंद केली, इवन तिजोरेक आमच्या धक्को लागून सुद्दां मायनिंग बंद करपाचें CMान थारायलें, म्हणून मायनिंग बंद जालें। आनी CRZ मायनिंग कोल सेज ड्रेजिंग करपाचें बंद, रिवर नॅशनलायझेशन जावपाचें आशिल्लें तें सुद्दां तेज्या खातीर व्हडलो प्रोटेस्ट केलो। म्हादय खातीर सगळे लोक, इवन आमचो मिनिस्टर सुद्दां कोर्टाक वचून बसतालो कर्नाटकान, सगळे लोक एक जाले, म्हणून इतले तरी आडोवपाक शकले आमी म्हादय खातीर। गोंयकार मनीस जो आसा, तरणाटो जो आसा, गोंयच्या अस्मिताये खातीर मातूय संवेदनशील ना, ताका गोंयचें मातूय पडून गेलें ना अशें आमकां दिसता। जर आमी कोंकणीचो विशय जर पळयलो जाल्यार कोंकणी ही सरकारी जे आमचे प्राथमीक विद्यालय आसा वा मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन जो इशू जाल्लो, कोंकणी आमची गोंयची भास जावची, जी सगळ्या स्कुलांनी सुरू जावची म्हूण सगळो गोंयचो आवाज एकठांय जाल्लो ना, थंयसरूय मतभेद जाल्ले आसात। तर परत आमी मायनिंग इशू जर आमी पळयलो जाल्यार आमी अशें म्हणटा की मायनिंग आतां बॅन जाला, पूण फाल्यां जर मायनिंग सुरू जावची अशें म्हटलें जाल्यार लोक म्हणटाले मायनिंग सुरू जावची म्हणून। तांकां लॉंग टर्म इफेक्ट्स मायनिंगेचे खबर ना की सगळे गोंय उद्ध्वस्त जातले म्हणून। जर सगळे गोंयकार जर संवेदनशील आशिल्ले जाल्यार ते मोर्चा काडटले आशिल्ले हे सगळ्या पॉलिटिशियनांच्या विरोधात, पूण खंय तरी हे गोंयकारू भियाल्यात कारण तांकां खंयसून तरी चॅक मेळटा, खंयसून तरी कितें फायदो आसा आनी ते वाट पळयता की मायनिंग सुरू जावचें म्हणून। पूण मायनिंग सुरू जावन कितें जातलें, पर्यावरणाचेर हाचे दुश्परिणाम जातलो। तर गोंयचो जो तरणाटो आसा आनी खंबीरपणान भुमिका घेवन ह्या मायनिंगेचो विरोध केल्लो ना अशें आमकां दिसता। तशेंच जर आमी ड्रग्स हो मुद्दो पळयलो जाल्यार गोंयचे तरणाटे सुद्दां शाळेंत शिकपी भुरगे वा जे आमचे तरणाटे जे कितें इव्हेंटांनी पार्टिसिपेट जाता, फुडें सरता आमी अशें म्हणटात, पूण छुपारुस्तां बिझनेस आजुनूय सुरू आसा आनी भायलेच फॉरेनर न्हय तर गोंयचे तरणाटे सुद्दां ह्या ड्रग पेडलर्स जे आमी म्हणटात, ड्रग्स विकपी धंद्यांनी तितून रिस्पॉन्सिबल आसात, तितून खंय तरी ते भागीदार आसात। तर ह्या
ह्या यंगस्टरांनी चिंतपाक जाय की गोंय म्हळ्यार कितें ड्रग्सांचो धंदो न्हय तर संवेदनशील मातूय नात थंय तर गोंयचें नांव पिड्ड्यार करपाक गोंयचे तरणाटेच खंय तरी फुडें सरले अशें आमकां दिसता तशेंच आमी पळयलें बीच सायडीचेर कितें चलता सगळी जी घाण जाल्ल्या जी नितळसाण थंय मातूय ना गोंयचे तरणाटे येवन मुखार सरून कितें करतात कांय करिना स्ट्रीट प्ले करतले मातशी सभा स्वच्छ भारत म्हणून नाटकां करतले पूण सगळे तरणाटे येवन थंयसर येवन जे भायले ट्युरिस्ट आसात जे थंय घाण करतात तांकां पयस करपाचो कितें प्रयत्न केला आमी काय करूंक ना म्हादयचो जर आमी विशय पळयलो जाल्यार खंबीरपणान युवकांनी फुडें येवन मुवमेंट केल्लो आसा कोणेच करूंक ना फक्त आमी व्हडली व्हडली भाशणां दितात आनी थंय वचपाचें जालें काय पर्यावरण प्रेमी जे आसात थंयचो दोग जाण वतात तरणाटो मातूय फुडें सरूं ना आता तुम्ही डिबेट करपाक शकता. तू पयलीं जे मायनिंगाचें जें म्हटलें मायनिंगा खातीर कोण येवना आतां जर तूं मायनिंग स्टार्ट कर म्हणून वता जर जाल्यार ते 2000 वयर भुरगेच आसना लोकूच आसना मायनिंग डिपेंडंट आसा ते 2000 वयर कोणूच आसना थंय सगळे बाकीचे सगल्यांक मायनिंग स्टार्ट जाल्ली जाय फकत 2000 लोकांक सोडून दुसरें तुवें म्हटलें ड्रग्साचें म्हटलें ड्रग्स गोंयकार कोण ड्रग्साच्या धंद्यांनी ना सगळे आसात ते भायले आसा इवन मिनिस्टर्स आमचे ड्रग्स बंद करपाक सोदतात सगल्यांनी ताचेर व्हडलो इश्यूज केल्लो आसा तू म्हणटा बंद करपाक सोदता पूण कितले बंद केले म्हाका ते सांग करतले करपाक सोदता ते मागीर येता बरें तुवें म्हणलें एमओआय खातीर गोंयकार फक्त कोंकणीक सपोर्ट करपाक येवना म्हणून ताका मतभेद म्हणटात मतभेद हो आसता तो कॉन्स्टिट्युशनल रायट मतभेद आसा ताका मतभेद आसलो हाचो अर्थ असो न्ही की गोंयकार संवेदनशील ना तो मतभेद किती डिसिजन असते एज्युकेशन डिपार्टमेंट ते हांव घेवं शकना तुजो एक मत आसतलें म्हजें एक मत आसतलें हांव म्हजें मत घेतलो मतभेद कित्याक गोंयकार पण संवेदनशील आसा जाल्यार सगळे एकटा येवंकूच जाय न्ही येवंक जाय आमी आयले जाल्यार तुमी येना जाल्यार आमी कितें करतले आमी तुका घरांतल्यान ओडून हाडटले तुमकां जर नाका जाल्यार आमी तुमकां ओडून हाडपाक शकना आमी आमकां जाय आमचें उलयना आमकां जाय तुमकां नाका तूं तुजें उलय तूं येना जाल्यार हांव कितें आनी ड्रग्सा खातीर तूं उलय तूं येना ड्रग्स हे गोंया प्रोड्यूस जायना गांजा बिंजा कितें जाता तें भायर जाता ताका लागून यंत्रणा सरकारी यंत्रणा योगी ना लोक न्ही लोक योगी आसात लोकूच आवाज उठयतात हांव बोल मारता वाचे वयल्यान ड्रग्स बंद करचें म्हणून सरकारान बंद करपा जाय पुलिसान करपा जाय ड्रग्स बंद करपाचें काम पुलिसालें आमचें न्ही गोंयकार संवेदनशील आसा आवाज उगवता काशीनाथ शेटयान मडक्याचेर आवाज पुलिसांनी करपाचो लोकांनी करपाचो न्हय लोक संवेदनशील आसात लोक बोवाळ करतात हे सगळें बंद जावपाक जाय म्हणून बाई मडक्याचे उलयले आतां हांव तुका पणजेचें सांगता आमचे थंय पुलिसीत येवन मडक्यांक प्रोटेक्शन दिता तेंकां पुलिसाचें उलयता तूं हांव तूं म्हणटा गोंयचो लोक सरकारी कर्मचारी आनी लोक हाजेर फरक आसा लोक संवेदनशील आसात लोकूच आवाज करतात पुलिसांक थंय आडो येता लोक आज पर्यंत हाडायला तर लोकांनी जबरदस्त असा आवाज सामको तितले झगडी बिगडी जाता काय म्हणून बरी डिबेट ओके टीव्ही खातीर जोरदार ताळे दिवच्यो एक बार मायनिंग जो विशय आसा त्या विशयाचेर दोन तरेची आसा की लोकांच्या पोटा पाण्याचो विशय आसा म्हणून मायनिंग सुरू जाल्लें जाय दुसरो जो आसा तो पर्यावरण हे विशय आसा म्हत्वाचें कितें पर्यावरण म्हत्वाचें काय लोकांचें पोट म्हत्वाचें पळय कशें आसा मायनिंग हो इलिजिटिमेट बिझनस न्ही हो एक कायदेशीर बिझनस आनी तो कायद्या प्रमाण जावपाक जाय आनी विथ प्रिव्हेंटीव मेजर्स पर्यावरण बाकीच्यो सगळ्यो गजाली बरोबर वचपाक जाय मनशाकूय वाचोवप तितलोच गरजेचो एक एमपीचो एमपी राज्यसभेन ताणें म्हणिल्लें आपल्याक वागाक सालवार करपाक मनशाक मारप काय म्हणून तशीच गजाल हांगा आमकां दोनूय बॅलन्स सांबाळपाक जाय इट इज अ लेजिटिमेट बिझनस प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवन प्रत्येक लोकांची काळजी घेवन वेवस्थीतपणे जे कायदे आसात आनी नियम आसात तितल्यान तातूंत भितर रावन त्या एम्बिटान भितर रावन मायनिंग करचें हाजेर कोणाचोच विरोध आसना खंयच्याय गोंयकाराचो आसना कारण तो एक आर्थीक फाटबळ आसा गोंयचो म्हाजो प्रश्न दुसऱ्या पंगडाक आसा म्हाका बरें दिसलें काय म्हणजे आमकां दिसता की 4 मिनटां ही कितली कमी पूण 4 मिनटां ही कितली व्हड आसूं शकता पळय हे तुमच्या डिबेटींतल्यान आमकां दिसून येयली कारण 4 मिनटांन कितलेशे विशय डिस्कस करपाक मेळटात म्हाजो प्रश्न आतांच डिबेट करता करता एक प्रश्न येयलो मटको हो विशय भुरग्यांकूय खूब फामाद कारण भुरगेच खेळटात मटको येस सर तर ह्या डिबेटीन एक विशय येयलो काशीनाथ शेटये हे नाव येयलें डिबेटीन काशीनाथ शेटये हो एक RTI एक्टिविस्ट गोंयचो जो सरकारी सेवेन आसूनय RTI एक्टिविस्ट म्हणून काम करता आनी जाणी हायकोर्टा पर्यंत हो मटक्याचो विशय व्हेलो आनी हायकोर्टान सांगलें पुलिसांक की तुमी कारवाय करा
काशीनाथ शेटयेन मटक्याच्या विशयान घेतलेली भूमिका ही जर बरोबर आसा जाल्यार ताचेर सरकारान कितें कारवाई करची अशी दिसता तुमकां? सर मडके बंद करूंक जाय एक्चुली. सर काशीनाथ शेट्टीन घेयले फावोर घेयलो फुडें सरलो तो उलयलो. हायकोर्टान सुद्दां सांगलें परवानगी दिली पुलिसांक इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. पूण सर फुडें आतां इम्प्लिमेंटेशन खंय जाता तें पुलिसाच्या हातीन आसा. काशीनाथ शेट्टी बाय आमचो तो उलोवंक शकता, तो इन्फॉर्मेशन जागरूक करूंक शकता, पूण फायनल ऑथॉरिटी पावर आसा ते पुलिसा कडेन. ते कितले बरे मडक्याक आड घालपाचे प्रयत्न करता तेजेर आहा. पूण सर आमी आतां जाणा आमचे भितरले सिस्टम कशें चल्लेले आसा ते. सद्या सुद्दां आमी सुद्दां पणजे सायडीक पळयल्यार आमकां दिसना मडके बंद जाता पुलिसां खातीर. कित्याक तर सर एवरी डे सांजचो हांव म्हाज्या घरा कडल्यान भायर सरता, मडक्याच्या गाड्या कडेन पुलिसाची गाडी आसता, तरी सुद्दां मडके ऑन आसा. सर ते सर रायट पळयता आमी, प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल आमकांच मेळटा सर. ते स्वताचे हायकोर्ट बीन ते सगळे आसा सर, ते न्यूजान पळयता आमी. पूण आमी लायव्ह पळयता तेजेर आमकां एक मेळटा की आमचे कितें सिस्टम सारकें ना. एक टॉपिक पडला IT पार्क गोंयान जाय काय नाका. विषय आसा IT पार्क गोंयान जाय काय नाका. आणि हे म्हणटले जाय म्हणटा हे समर्थन करतले आणि हे म्हणटले नाका म्हणटा हे ओपोज करतले. आता फॉर आसतना सुरू करपाचे. फॉर यू आर दी शिरोडा. नमस्कार. आमकां टॉपिक म्हळ्यार गोंयान IT पार्क आसचे काय ना आनी आमी ताचें समर्थन करता. गोंयान रोजगार ह्या विशयाचेर भरपूर चर्चा जाता. ह्यो रोजगार आसा रोजगार ना हे ते म्हणून. जेन्ना गोंयान सरकार रोजगार निर्मिती करपा खातीर IT पार्क हाडटा ताचो विरोध जाता हांगसर भरपूर. इफ सपोज आमकां आमच्या गोवाचे लोकांचे इफ सपोज तांचे लायफस्टायल बेटर करपाक जाय, तांचे इन्कम वाडोवपाक जाय, गोंयकारांक एक बरें एक लायफस्टायल मेळपाक जाय, तेज्या खातीर तांकां जॉब जाय खातीर. जॉब ना जाल्यार लोक करतलेच कितें. इफ सपोज IT पार्क आयले, मुख्यमंत्र्यान दिल्ले एका आंकडेवाडीनुसार जवळपास 3 लाख जॉब्स ह्या IT सेक्टराच्यान तयार जातले. दिस इज नॉट जस्ट की फक्त IT सेक्टरूच डेव्हलप जातलो, त्याच्या आजूबाजून आशिल्ले सगळे परिसर हांगसरल्या लोकांक सुद्धा तांकां जॉब मेळटले. IT पार्कान येवपी जे गोंयचे जावं भायले लोक आसतले हांगा, तांकां रावपा खातीर एक घरदार जाय आसतले. सो ते लोक हांगसर येवन रावतले. त्या लोकांच्या माध्यमांतल्यान जे परिसराच्या लोकांचे आमचे गोंयकार भावंडे आसात तांकां एक उत्पन्नाचो एक स्त्रोत मेळटलो. गोंयान टेक्नॉलॉजी गोश्ट ह्या जगाक चलयता. सो सपोज टेक्नॉलॉजी गोंयान येता, गोवा एक टेक्नॉलॉजी एक तंत्रज्ञानाचो एक पाठबळ मेळटलो, एक सपोर्ट मेळटलो. सो सपोज असले IT पार्क गोंयान आयले जाल्यार आमकां टेक्नॉलॉजिकली वाडपाक मेळटले. गोंयचे तरणाट्यांक टेक्नॉलॉजी हेका आनी चड लागींच्यान पळोवपाक मेळटले. तांकां टेक्नॉलॉजी कितें, जग कशें वाडटा, टेक्नॉलॉजी खंयच्या तरेच्यान वाडटा आनी टेक्नॉलॉजीच्या थ्रू आमी कितें कितें करूं शकता. टेक्नॉलॉजी हे पर्यावरणा खातीर सुद्दां खंयच्या तरेन काम करूं शकता हेजेर सुद्दां आमकां गोंयकारांक एक बरी संदी मेळटली की लागींच्यान पळोवपाक. भायले लोक येतले हांगा, IT पार्क आशिल्ल्या कारणान भायले कंपनी गोंयान येतले. सो खुबशे गोंयचे भुरग्यांक डिफरंट कंपनी भितर काम करपाची संदी मेळटली. सो हेज्यान आख्खे फूल फक्त त्या एका एरियान जंय IT पार्क आसा थंयच्याच लोकांक न्ही. तुमचो टाइम संपला, बसपाक शकतात. तुम्ही अगेन्स्ट म्हणपाचे आसा. जशें तेणें आतां आपल्या टॉपिकान सांगलें की भायले लोक गोंयान येतले म्हणून. गोंयचें पॉप्युलेशन पळोवपाक गेल्यार गोंयान जागो आतां गोंयकारांकूच पावना. भायले लोक जर गोंयान येवपाक लागले जाल्यार आमी गोंयकारांनी खंय रावपाचें हो मेन इशू आसा. बेंगलोर गेले, पुण्या गेले, वयता थंय पोल्युशन. हे सगळे IT पार्का खातीर जाता. कित्याक IT हे वाडटा म्हणून गोंयचे लोक सुद्दां पुण्या वयता, बेंगलोर कामाक वयता. तशेंच लोक गोंयान येतले, तशेंच हांगा गाडयो वाडटल्यो, पोल्युशन वाडटलें. हो सारको डिसएडवांटेज जाता IT पार्काचो. IT पार्क येदे जावंक जायना अशें म्हणिना, येदे व्हडले जावंक जायना, लिमिटेड आसूंक जाय. ते जाग्याचे घोटाळे जाता हांगा. IT पार्काच्या नांवान 2 ग्रूप झगडटा हांगा जाग्या खातीर. आपलो जागो, तुजो जागो. थोड्यांचे जागे थंय आसा सायडीन, ते जागे डेव्हलप जातले म्हणून ते IT पार्क जावंक जाय म्हणटा. थोडे म्हणटा जावंक जायना म्हणटा. सो भायले लोक चड येतले म्हणून हेजेर आमी विरोध करता. धन्यवाद. ऑलरेडी IT पार्क जर आमी म्हणटा ऑलरेडी आमकां IT पार्क नाका, कारण इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आमच्या गोंयान आसा. आणि IT पार्क जर आमी नाका म्हणटा कारण जशें आमी म्हटलें भायले लोक गोंयान येतले, तेंच्यांनीच आमकां पॉयंट दिलो की भायले लोक गोंयान येतले. आनी आमी पयलीं पासून म्हणटा की आमच्या गोंयान गोंयकार कमी आनी भिंगटाकार चड जाल्या.
आणि म्हाका दिसना परत आमच्या गोंयान भिंगटाकार जावचे ह्या IT खातीर, कारण आमचे गोंयकार गोंय सोडून भायर गेल्या आणि हांगा येतले अशें म्हाका दिसना. आणि ऑलरेडी आमी पळयल्यार रस्ते बीन आमचे सारके ल्हान आसा. आतां आमचो मांडवी ब्रिज जाला, पण म्हाका दिसना की IT ही आमच्या गोंया खातीर जाय आणि गोंयान जावची म्हणून. थँक्यू. तुमचो टायम म्हाका सोंपला. टायम सोंपून नाशिल्लो अजुनूय, उलोवपा जातालें. तुमचो सिटींग तुमचो टायम आतां सोंपिल्लो. तुमी मातशें बेगीन सोंपयलें, कांय हरकत ना. जजीस भासाभासी घेवन आतां तुमी दोगी जाण डिबेट करपाक शकता, भासाभास करपाक शकता. हांव IT पार्क गोंयांत जाय म्हणटा हेजें कारण एकच, गोंयांत इतली IT कॉलेजी आसात पण आमचे भुरगे 10,000 लागून पुण्या सारक्या बेंगलोर सारक्या सिटीन वचून काम करतात. फॅमिलीक एकटोच चेडो आसता, जाणटे आवय बापूय आसता. एक जॉबा लागून ताका भायल्या राज्यांत वचून काम करचें पडटा. जर IT पार्क हांगा येयले तो भुरगो आपल्या फॅमिली बरोबर आसलो, आवय बाप तुका स्वताचो बिझनेस करपाक मेळना. स्वताचो बिझनेस स्वता खातीर कितें कर, तूं भुरग्यां खातीर नोकऱ्यो तूं क्रिएट कर. तुका IT पार्कूच कित्याक जाय? तुझ्या फ्रेंडान म्हटलें आता बेंगलोर सिटी हाका भरपूर पोल्युशन आसा म्हणून फॉर युअर काइंडेस्ट इन्फॉर्मेशन आता जे नवे सेन्सस आयला पळय, बेंगलोर सिटी ह्या इंडियातले 4th मोस्ट क्लिनेस्ट सिटी. दुसरे लोक करता म्हणून आमी करपाक जाय. आणि बेंगलोर हा गोंयाचो सिलिकॉन व्हॅली म्हणटा. हांगसर मॅक्सिमम इंडस्ट्री गोवाचे सुद्धा कितलेशे लोक जॉब करतात. गोंयाचे सुद्धा कितलेशे लोक ते जॉब करतात, आपले लायफ बेटर करतात हांगा. इफ सपोज गोंयान IT पार्क आयले अशें गोंयच्याच लोकांक जॉब मेळटले, पयले भायले लोक सुद्धा हांगसर येतले. सो गोवाची इन्कम वाडटले, गोवाची इकॉनॉमी. भायले लोक करता म्हणून आमी करपाचे. गोवाची इकॉनॉमी भायले लोक गोंयान येवंक जाय म्हणून करपाचे. गोंयाचे हांव तुका कितें म्हणटा, आमकां गोंयान नाका, कित्याक नाका? अरे पोल्युशन वाडटले, पोल्युशन वाडटले. तुका पोल्युशन वाडलें जाय, पोल्युशन तुका वाडलें जाय. मायनिंग पयशे ना, हो आमी उलयता IT पार्काबद्दल. टॉपिक कितें बदलय? हांव तुका म्हणटा पोल्युशन आमचे जे गोंयकार हिंगा दिसता तेका केस चालवलो जाय. तुम्ही कितें उलयता ते सारकें क्लियर उलयात. IT पार्कूच कित्याक जाय? मायनिंग बंद तू इंजिनियरिंग करून शेत करपाक वयतलो, तू रेडी आहा फाल्यां शेत करपाक? तू इंजिनियरिंग शेताच्या भितर आमचो युवक कितलो हुशार ना, कितलो इंजिनियरिंग शेता वयतलो. हांव खूब युवक उबो आसा. शेता रोवपाक इनोव्हेशन कर मरे, शेता रोवपाक इनोव्हेशन कर मरे. IT पार्क खंयचो युवक कित्याक जाय? नवा ट्रॅक कर. आयचो युवक साध्य करतले, कारण IT जेन्ना गोंयान सरकारान हाडपाक चिंतले तेन्ना पयलींच स्टे ऑर्डर काडली गेली. आणि म्हाका दिसना साध्य करपाक वयतले, कारण 2 वर्सां ऑलरेडी गेल्लेली आसा, 3 वर्सां आसा. आणि IT प्रोजेक्ट म्हणटकूच खूब व्हडले प्रोजेक्ट्स. आणि तांकां त्या खातीर तांकां भायल्यो इंडस्ट्रीज बीन आपोवच्यो पडटल्यो. आणि म्हाका दिसना त्या खातीर ते जातले आणि शक्य करूंक गव्हर्मेंट पावतले अशें. जमीन एकूच आहा एग्रीकल्चर, आनी तुजी पोट भरपाची जमीन. आनी तेजेर जर सरकारान IT पार्क बांदपा खातीर जर ती एक्वायर केली जाल्यार तुजी भुमिका कितें आसतली आनी ती कित्याक? तुमची फॅमिलीची एकच जमीन आसा आनी ना, ती गेली जाल्यार गेली. आनी फाल्यां तुमी IT पार्काक समर्थन करताले म्हणून खूब प्रश्न येता. फाल्यां सरकारान ती एक्वायर केली आनी तेजेर IT पार्क बांदपाचें ठरयलें जाल्यार तुमची भुमिका कितें आसतली आनी कित्याक? जर म्हागे बापायले एकच जमीन आनी ती आसा, हांव पयलीं चिंततलो ती जमीन हांव कितलो यूज करता. सेकंड थींग, हांव चिंततलो ती जमीन जर दिवन म्हाज्या गोंयच्या एक 100-200 भुरग्यांक काम धंदो मेळटा जाल्यार ती हांव जमीन दिवपाक तयार आसतलो. आनी हांव तें समर्थन करतलो त्या IT पार्काचें. आनी तूं मागीर खंय वयतलोच? गरज ना, कितको हांव ती जमीन दिली म्हण हांव उपाशी पडटलो. हांव सक्षम आहा म्हाजें पोट चलोवपाक. त्या जाग्याचे मेळटा हांव कितले धंदे करपाक शकता आनी न्ही. बेरोजगारी जबाबदार कोण? सरकार काय युवक? बेरोजगारीक जबाबदार कोण? सरकार काय युवक? बेरोजगारी जबाबदार युवक हाजेर तुमी उलोवपाचें आसा. आनी बेरोजगारीक जबाबदार सरकार हाजेर तुमी उलोवपाचें आसा. तर सगळ्यांत पयलीं तुमी मांडणी करपाची. ओके, फॉरान मांडणी करपाची आसा. सरकार
जबाबदार सरकार, बेरोजगारीक जबाबदार सरकार. नमस्कार. बेरोजगारी खातीर सरकार जबाबदार आसा आनी मूळ जबाबदार आसा. कारण आज शिक्षण प्रत्येका कडेन आसा, पूण त्या शिक्षणाच्या लायकीच्या आज एकूय जॉब ना. त्या खातीर सरकार खूब जबाबदार आसा. आज कितल्योश्योच कॉलेजी उगडल्यात आनी कॉलेजींनी तें शिक्षण दिलें वता, पण त्या शिक्षणाच्या लायकीचे आज जॉब हांगासर गोंयांत ना. उदळ म्हाज्या भावांनी उलयलें की IT पार्क गोंयांत नाका गाय जाय. IT पार्क गोंयांत जाय कारण ही एक गरज आसा आनी सरकार जर IT पार्क हांगासर हाडपाक सक्षम ना जाल्यार सरकार ताका जबाबदार आसा आनी ताजेर प्रत्युत्तर ह्या युवकांनी दिवपाक जाय. आज युवक खंय तरी लिपल्यात आनी न्हिजल्यात, ते उठपाक जाय आनी जाप विचारपाक जाय. तशेंच आज सरकारान आज GPSC खातीर कितलेशेच भुरगे बसतात आणि GPSC पास जाता. GPSC पास जावन तांच्यो केसी आज कोर्टान आसात. GPSC पास जाल्ल्या युवकांक अजून पर्यंत जॉब थंय दिलो गेलो वचूना. आज कितलेशेच BSc जातात आनी तांकां बाबा ते कंपनीनी ज्यो फॅसिलिटी मेळपाक जाय त्यो फॅसिलिटी दिनात. आज भायल्या लोकांक हांगासर हाडटात आनी कंपनीनी थंय जॉब दितात. भायले लोक खंयच्याय कितेंय करपाक थंय तयार आसात. तांकां सामकें कुत्र्या भशेन माजरा भशेन उजरयतात आनी ते स्वताक उजरोवन घेतात आनी गोंयकारांक थंय तशें पचना. कारण कितें आसा आनी बरोबरूय आसा. कारण मनशाची जी किंमत आसा ती कुत्र्याचे आनी माजराच्या बरोबर करपाक जायना. आज जर तुमी भायर वचून पळयच्यात जाल्यार थंय तुमकां पळोवपाक मेळटलें की जो लेबर आसा, जो ते कामगार आसा, त्या कामगाराक सगळ्यो फॅसिलिटी दिल्यो वता. ताका वेवस्थीत घरा कडेन सोडलो वता. ताका जर रात जाली जाल्यार ताका काळजी घेवन घरा कडेन पायलो वता. आज गोंयांत कांयच ना. आज गोंयांत फक्त लेबराक थंय कंपनीनी व्हरप आनी उजरावन करप अशे प्रकार जाल्या. आज ह्या खातीर सरकार जबाबदार आसा. आज इंडस्ट्रियल मिनिस्टर खंय तरी दितला. म्हाका अशें दिसता की बेरोजगारा खातीर जी बेरोजगारी चल्ल्या तेज्या खातीर सरकार जबाबदार न्ही, तर जो बेरोजगार युवक आसा तो जबाबदार. कारण म्हाका अशें दिसता की आयचो जो युवक आसा, इंजिनियर जावं, IT जावं, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सेक्टरान जो शिक्षण घेता, पूण तो कितें म्हणटा आपण इंजिनियर आपल्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग डेव्हलपमेंट कंपनीनूच काम करपाक जाय. इतर काही सोर्स आसा कामाचे तो करपाक वचना. म्हणून हितून कितें दिसता, तेजो घमंड दिसता. मेळात ते काम करपाक शकना. तो बिझनेस इंजिनियर जालो तो बिझनेस स्टार्ट करपाक शकता आनी खुबशे अशे वेवसाय आसा तितून वचोन तो आपली बेरोजगारी आसा तेका मिटोवपाक शकता. आनी जर पळोवपाक गेले जाल्यार सरकाराचें काम कितें, राज्य घडोवपाचें, राज्य चलोवपाचें. सरकारी नोकऱ्यो सरकार प्रोवायड करता, पूण हेजो अर्थ असो न्हू की सरकार प्रत्येक आमच्या गोंय राज्यांत जितके लोक आसा तितक्या सगळ्यांक सरकारी नोकऱ्यो प्रोवायड करपाक शकता. युवक बेरोजगार हांव कितें म्हणटा की आजच्या युवका कडेन जी कला आसा ते कलेचो वापर करून त्या वेवसाय धंद्याची जी कला आसा त्या कलेचो वापर करून तो आपली बेरोजगारी हटोवपाक शकता न्ही. आमी सरकाराक ब्लेम करपाक शकना. युवक आसा तो म्हणल्यार आळशी जाला हेचो युवक तरी. आनी त्या लागून ते कितें म्हणटा, आतां समज बसलेले कडेन सगळें जाय, आतां नवी यंत्रणा आनी कितें मोबायल हे आसा, हेज्या लागून ते कितें एकाच जाग्यार बसोन ते खेळपाची ती संवय जाला आनी त्या लागून एक हॅबिच्युअल शी जाला की बसलेल्या जाग्यार सगळें जाय. आनी हे एक पॉयंट हांव मांडपाक सोदतां. आणि भारत सरकारान सुद्धा कौशल भारत म्हणून स्कीम काढल्या, ज्याच्या अंतर्गत जो युवक बेकार आसा ताका तेजे स्किल डेव्हलपमेंट करपाक मेळटा, जेणे करून ते स्किल जो आसा त्या स्किलीचो वापर करून तो आपलो बेरोजगारी हटोवपाक शकता. सो हेजेर सरकार जबाबदार कसो, सरकारूच वयल्यान तांकां युवकांक स्किल दिता की तुमी तुमचो टाइम संपला. स्टार्ट. ओके, तुम्ही म्हटले की हांगासर सरकारान भुरग्यां खातीर बिझनेस करपा खातीर डिफरंट स्किमी इम्प्लिमेंट केल्ल्यो आसा, पण त्यो स्किमी भुरग्यां पर्यंत पावोवपा खातीर जी यंत्रणा जाय आसा ती भुरग्यां खातीर तेंच्यांनी उपलब्ध करून दिल्या काय ना. जर भुरग्यांक जर त्रास पडटा ती घेवपा खातीर, खूब तिंका जर हालत पेश्टा काडून जर ती स्कीम घेवपा पडटा जाल्यार थंय खंय तरी त्या भुरग्याचें मनोबल खासता अशें दिसना तुमकां? ना, दिसना. कारण केंद्र सरकारान कौशल भारत स्कीम ही युवकां खातीर काडलेली केंद्र सरकारान कौशल भारत काढली, व्यवस्थित इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय. हाजेर सरकार खंय तरी कमी पडलो. स्किमी काडल्यो म्हणून जायना, प्रत्येकाच्या दारार पावपाक जाय. त्या खातीर यंत्रणा सक्षम आसपाक जाय. त्या खातीर प्रत्येकाच्या दारार न्यूजपेपरात कौशल भारत स्किमीची जाहिरात येता. ते जाहिराती कंपनी आसा. हांव जर कौशल
भारत स्कीम म्हणटा आणि प्रत्येकाच्या घरात स्किमी घेऊन प्रत्येकाच्या घरात तरुण भारत सारखे पेपर पावता नवीन सारखे पेपर पावता आणि ज्या पेपरा अंतर्गत प्रत्येकाला जाहिरात कळटा की अमके अमके जॉब वेकन्सी आसा कौशल भारत स्कीम आसा आणि त्या जर पावाना ताजेकडे सांगता माझो भाव स्वतः अपंग आसा लेट मी कंप्लीट हांव तेच उलयता सर इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आतांच्या सद्याच्या काळात मोबायल आणि न्यूजपेपर असो खंयचोच व्यक्ती नासतलो तेजे कडेन मोबायल लेट मी कंप्लीट फर्स्ट मोबायल आसा मोबायलाचेर गांवागांवांत रेंज ना न्यूजपेपर आसा न्यूजपेपर वाचतात न्यूजपेपरा थ्रू कौशल भारत स्किमीची जाहिरात काढली इन्फॉर्मेशन सगळ्या लोकांक पावता टेलिव्हिजन आसा टेलिव्हिजन थ्रू ॲडव्हर्टायजमेंट जाता आणि पावोवपा खातीर घराघरांक वेगवेगळी फाल्यां तुमच्या दोगांच्या मदल्या एकल्या कोणाक जर पंच म्हणून निवडून दिलो तुमच्या पंचायतीन जाल्यार सरकारी येवजण्यो किंवा बेरोजगारी सोंपोवपा खातीर अशी कसले तुमचे कडेन हे आसा आयडिया आसा जी तुमी तुमच्या गांवा खातीर इम्प्लिमेंट करपाक शकता? पंच म्हणटगीर म्हजो जो वार्ड आसा ताजी जबाबदारी म्हाजेर येतली आणि त्या प्रत्येक जे मतदार आसा ते म्हाजे मतदार आणि प्रत्येक पंच म्हणल्यार त्या वार्डाचें प्रतिनिधित्व करता आणि हांव स्वता वचून जापसालदारकेन प्रत्येकाचें हें करतलो एसेसमेंट करतलो की बाबा घरान कोण अनएम्प्लॉय आसा कितें हाजी प्रॉब्लेम आसा घरा कडेन कितें हें आसा ताका वचून पळयतलो आणि ताका जसो सुटेबल जॉब आसा पळय न्ही तो आनी येवजण्यो आसा पळय न्ही ताच्या घरा कडेन पावोवपा खातीर तो म्हजो वावर आसतलो हांव एज अ पंच म्हणून आणि पंचाचें काम तितकेंच आसता आमदार म्हणून जर आशिल्लो जाल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सी मध्ये काम करता आशिल्लो मुख्यमंत्री जाल्यार गोंया खातीर जर तुमी सर म्हाका पंच म्हणून विचारलें हांव वार्डा खातीर म्हाज्या नक्कीच काम करतलो. सरकाराक पटलें की आमचे गोंयचे युवक आमच्या ह्या बेरोजगारीक जबाबदार आसा आणि सरकारान एक ऑर्डर काढली आयच्या ह्या डिबेटीन जे कलामोगीचे 2 तरणाटे ज्यांनी वांटो घेतलो त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवची की तरणाट्यांक जाणीव करून दिया की तुम्ही ह्या बेरोजगारीक जबाबदार आसा. सो ह्या हेतूसून भायर सरपाक एक 3 कलमी कार्यक्रम तुम्ही तयार करपाक जाय. तर त्या 3 कलमी कार्यक्रमाची 3 पॉइंट्स तुम्ही म्हाका सांगचे ज्या आधाराचेर तुम्ही तरणाट्याक जाणीव करून दितली की ह्या परिस्थितीक तुम्ही जबाबदार. सगळ्यान पयलीं बेरोजगार म्हणल्यार पयशां खातीर आतां म्हणल्यार तेंच्या फर्स्ट ऑफ ऑल तेंच्या आवय बापायक पटोवन दिवपाचें की तेंचे कडल्यान पयशे कांयच दिवं नाका. लेट देम म्हणल्यार जे कोण युवक आसा तांकां काम करून स्वता घाम गळोवन पयशे कमोवनी आनी जे आवय बापूय दितलो त्या जर अर्थशास्त्राचेर जर एक बंधन घालीत तांकां दित ना जाल्यार तांकां स्वता कळटलें की खंय तरी आपल्याक जोडपाची गरज आसा आपलें पोट भरपा खातीर आपल्याची गरज आसा. ओके सेकंड पॉयंट म्हणल्यार तांकां जर जाणीव करून दिवपाची आसत जाल्यार म्हणल्यार ज्या तरेन शुभमान म्हटलें की आवय बापायक जाणीव करून दिवपाची आनी म्हटल्यार एक असोच म्हणजे आतां पोलियोक सुद्दां एक जागृताय मोहीम जाल्ली पळय अमिताभ बच्चन सुद्दां एडवर्टायज बी काडटालो त्या टायप एक मोठ्या प्रमाणात मोहीम जावपाक जाय की युवकांक कळोंक जाय की ते स्वता जबाबदार आसा आनी ते जर स्वता मेहनत घेत न्ही जाल्यारूच ते तयार जातले. तिसरे सुवातेर अशे प्रोग्राम तयार करपा जाय जे जितून न्ही जी युवकांची न्ही आमच्या क्लायमेटी लागून आमची भारतान किंवा गोंयान आमी आळशी आसा ते एक अशी कितें तरी ट्रेनींग दिता पळय सेल्फ डिफेन्स सुद्दां ट्रेनींग दिता पळय चेडवांक लागून की ते सेल्फ डिफेन्स बरें जावचें म्हण तेंचे त्या टायप कितें तरी ट्रेनींग करपाची जितून आळशीपणां वयतली अशी शिकवण तांकां दिवपा जाय. अशे 3 कार्यक्रम आमी दिवंक शकता.